कसं आहा, न्हिदलेल्याक उठोवपाक बरो, न्हिदलेल्याचो सोंग घेवन न्हिदता ताका उठोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो आयज सरकारे न्हिदलेल्याचो सोंग घेवन आसा, आमदारय न्हिदलेल्याचो सोंग घेवन आसा, म्हणून आमकां ह्या करचा पडला. कारण लोकांक त्रास जातात. आता हेच्या पयलीं एक लोकान मनशान आपणाची एक व्यथा सांगली की काय करतले, कोणाक सांगतले, आमकां वयचाच पडटा कारण हो रस्तोच आसा तसो आनी रस्तो ना तांकां वचून येवपाक. सो ह्या सगळ्या लोकांक त्रास जाता जाल्यार आमी जर सामाजीक कार्यकर्ते आमकां जर म्हणटा जाल्यार आमचें काम न्हू तें कांय लोकां खातीर कांय बरें करप. हयसरच होणके ना, तुमी जर फुडें सुद्दां गेल्यात जाल्यार खूब होणके आसात. फुडें चांदेल बैलपार आसा, थंयसर अक्षरशः रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. हेच्या पयलीं आमी तुमकांय खबर आसा, तुमी आमच्या बरोबर येयलेल्यात, आमी थंय रोपटां लावन निशेध केल्लो. तेच्या उपरांत PWD अधिकारी आहा ताका जाग घेवन तेणें मातशी सोलिंग केल्लेली. आतां परतून जर बघशात जाल्यार थंय सगळो सपाटो जाल्लेलो आसा. कान आसा थंयसर एक, तो कानय आतां मोडपाच्या पावड्यार पावला. ह्या रस्त्यान व्हडल्यो व्हडल्यो लॉरयो रातचे पास जातात. ही आमी PIक आमी म्हणजे असा तोंडी सांगलेला की बाबा तुमचो काहीतरी आसा जाल्यार तुमी लक्ष घाला म्हणून. ते तेंच्यांनी अजून मेरेन घातला का खबर ना. आता ह्या हेतून जर रातचे जर येदे व्हडले लॉरयो जर येतात जाल्यार हे रस्ते मोडटले वयतलेच न्हू. 10 टायरांचे लॉरयो येतात. ते लॉरये रस्त्याक हार्मफूल आसत पूण लोकांच्या वाहतुकी खातीर हार्मफूल आसत. एखाद्रे वेळाचेर कोणाक एक्सिडंट बी जालो जाल्यार जगपाचे चान्सीस कमी आहात. आणि हे रस्ते सगळे नागमोडी, ल्हान रस्ते ह्यो नागमोडी आसा वर्णांचो. ह्या निदर्शनाक हाडलेला आमी PIच्या. बघूया पूण ह्या सगळ्या गोष्टीसून पेडण्याच्या आमदाराचो निषेध करते. सर्वीस नाका, रोड तरी बरो करा. आमदार लक्ष दिना अशें म्हणपाचें आहा तुमकां. लक्ष दितात तो कोणतो सोड, पूण लक्ष दिवं न्हू. हे रोडाचा पयलीं पळा, लोक सर्वीस म्हणटा, सर्वीस दाखोवन रोड जर बरो ना जाल्यार लोक जगतलो न्हू. आतां कोण एअरपोर्टार कामाक वयता 5 वर्सां हांगा पडटात न्हू. आमकां पळोवन तेंचे हाल बरे दिसना.